हालींच चोल्ला घाटार जाल्ल्या एका अपघातान नारायणनगर होणाच्या परशुराम पाटील ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें। अपघात जाले उपरांत ट्रकाच्या ड्रायव्हरान 108 अँब्युलन्सीक उपचारा खातीर घडणूक थळाचेर आपयली आनी पेशंटाक गाडयेन घातले उपरांत 108ची अँब्युलन्स ब्रेकडावन जावन थंयच वाटेर उरली। इतले मजगतीं पेशंटाक मरण आयलें। ह्या घडणुके उपरांत विशाखा सासोलकार हिणें मिडियाक म्हायती दिली, पण जीव्हीके EMR कंपनीन विशाखा कडल्यान पत्र बरोवन घेवन ताचे चुकी खातीर पेशंट सोंपलो म्हूण आरोप केलो। तशेंच पत्राचेर सय केली ना जाल्यार कामावेल्यान काडून उडोवपाची धमकी दिली। कंपनीन अँब्युलन्सीची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान गोंयांतल्या 108 गाडयांची परिस्थिती खंय बिकट जाल्या। ह्या घडणुकीक कामावेल्यान सस्पेंड केल्ल्या विशाखान आपणाक न्याय मेळचो म्हूण भलायकी खात्या भायर निदर्शनां केलीं। बुधवारा विशाखान वाळपय पुलीस स्थानकाचेर आपणाक दबावा खाला हाडून पत्राचेर सय करून घेतल्या म्हूण कंपनी आड गुन्यांव नोंद केला। आरटीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली आनी वाळपयच्यान दिनेश करपे। चोरला एक्सिडंट जाल्लो डेट 7 तारखेक एक्सिडंट आमी कॉल इल्लो आमकां 11:05 आमी 11:20 ते पावले। मागीर जेव्हा पेशंट आमी भितर घेत होतो, एक्चुअली पेशंट कॉन्शियस होतो, सेमी कॉन्शियस होतो। पेशंट जेव्हा भितर घेतलो त्याच्यानंतर गाडी स्टार्ट जायना। आता जेव्हा माझी काल इन्क्वायरी झाली ऑफिसान, म्हाका इन्क्वायरी केली की ते सांगतात तू ऑक्सिजन कित्याक लावूंक ना। पहिलेच जर गाडी स्टार्ट जायना ते खरी गरज होती तेका सक्शन करूची, सक्शन मशीन आमची चालना। ते सांगतात तू ऑक्सिजन न लावल्या मागीर पेशंट एक्सपायर जालो आणि गाडीचो प्रॉब्लेम होतो तो डायरेक्ट ते सांगतात की तुझ्यामुळे पेशंट एक्सपायर जालो। काल माझ्याकडनं लिहूनही घेतले की असे की तुझ्यामुळे तू लोकांनी तुका पोळा घातले म्हणून तू असे सांग म्हणून। आणि म्हाका हे केले की प्रेशरायज केले की तुका घरचो नंबर दे, तुका टर्मिनेट करतले आम्ही आणि कितें त्या प्रेशरान मी साईन केले। पण आता त्यांनी सांगितले की आज जेव्हा कॉल केलो हांव ड्युटीक वचूंक येता ना तुका ड्युटी नका म्हणून ड्युटीक चडोवं नको म्हणून सांगितलें। माझी चुकी नसताना म्हाका म्हाज्यावर जो अन्याय जालो त्याच्यासाठी म्हाका न्याय मेळूंक जाय बस। 7 तारखेक 11:02 एक्सिडंट जालो। वेळा काळान त्या ट्रकाचो ड्रायव्हर हांव आणि जी मोटर बायक हाडून मारली त्यांनी फुल्ली रॉंग सायडीन मारली मोटर बायक, तेजी फुल्ली मिस्टेक। तरी आमी 108 ह्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा आणि त्यांचो जनरल सेक्रेटरी हांवें ताका पेशंटाक सारको पोजिशनान दवरून तेजी संपूर्ण काळजी घेतली एम्ब्युलन्स पावा मेरेन तो जितो उरचो। एम्ब्युलन्स जेन्ना सिनाचेर पावली आणि पेशंटाक घालपा खातीर स्ट्रेचर काडली जाल्यार ड्रायव्हर परती स्टार्ट मारपाक गेलो जाल्यार येवन सांगता म्हाका प्रसाद एम्ब्युलन्स स्टार्ट जायना। येदे व्हडल्या लोकांचे गर्देन जर आमी डायरेक्टली सांगलें एम्ब्युलन्स स्टार्ट जायना जाल्यार तो स्टाफाच्या जिवाक एक तरेचो धोको, कित्याक कोणूय रागान तांकां मारपाक शकता आसलो। कंपनीची चूक की ती एम्ब्युलन्स ते मेंटेन करिना। ALS एडवान्स लायफ सपोर्ट एम्ब्युलन्स थंय साखळे आसता, तेंच्यांनी खंयची एक कट्टर एम्ब्युलन्स हाडून आपटल्या थंयसर। कितलेशेच फावटी स्टाफान कंप्लेन केली की बाबा तुमची एम्ब्युलन्स सारकी ना, तरी तेंच्यांनी ती एम्ब्युलन्स चेंज करूंक ना। तसलीच एम्ब्युलन्स धाडली। हांवें रिक्वेस्ट केल्ले परत 2 एम्ब्युलन्सी धाडा, ते पेशंटाची कंडिशन सामकें क्रिटिकल आसा, तरी तेंच्यांनी धाडूंक ना। आणि जेन्ना तो पेशंट एक्सपायर्ड जालो मिडियाचेर एक्सपोज जाले की मॅनेजमेंटाची एम्ब्युलन्स थंय बंद पडली जीव्हीकेची, मॅनेजमेंटाचे मिस्टेकी खातीर एकाचो बळी गेलो। तेन्ना तेंच्यांनी काल ताका आपयले आणि ताका सांगपाक लागले तुज्या घरचो नंबर दी, तुज्या घरा कडेन आमी फोन करून सांगता की तुज्या खातीर तुवें एकटे पेशंटाक मारून उडयला, नाल्यार तूं आमी सांगता तशें बरोवन दी। सगळो स्टेटमेंट बरोवन घेतलो आणि लास्ट सकयल तेज्या कडल्यान बरोवन घेतले गेले की आपूण जो स्टेटमेंट थंय दिल्लो मिडियाक तो पब्लिकेच्या दडपशाहीचेर आपूण मिडियाक स्टेटमेंट दिल्लो। असो अन्याय जी कंपनी करता स्टाफाचेर आयज तेच न्हू अशे आमचे कितकेशेच कामगार आसा की तांकां सांगता तूं आयजच्यान ड्युटेक येवं नाका। डायरेक्टली कायदो लागना, कामगार मंत्री खंय न्हिदला काय मेला हो म्हाजो सरळ हांव ताका क्वेश्चन करता। हे जीव्हीके EMR खंयचोच कायदो लागना जाल्यार कित्याक लागना? आमी कामगारांनी काम करून कित्याक आमकां जाय तो हक्क मेळना हो सरकारान दाखोवन दिवचो। आयज हेल्थ डायरेक्टर ना हेल्थाचो, हांव फाल्यां परत भुरग्यांक येवन हांगा घेवन बसतलो आणि जो पर्यंत न्याय मेळना आणि ते जे मॅनेजमेंटाचे 4 कामगार आहा ऑफिसर तांकां काडिना तो पर्यंत हांव हें आंदोलन बंद करचो ना।